Today is the 21st of January 2026 आणि आम्ही असा मडगाव टाउन पुलिस स्टेशना भायल्यान पळय म्हजे बरोबर असा 27 year old चलो हो साबियो पेरेरा हो रावता बोंदोरी ड्रामापूर हांगा ताजे आवय बापूय आमचे बरोबर आयिल्ले आसात. दे आर हियर इनसाइड द पुलिस स्टेशन. आतांच आमी PI हेका मेळिल्ले आसा सूरज सामंता. आता हे मॅटर कितें म्हणपाचें म्हाका कळना. काजार हो बाजार आयज काल चलयांचेर कितें येयला तें म्हाका खबर ना. ह्या बाबडे चल्याचो हो एक AC टेक्निशियन कॉस्ट करता आपले पोट भरता. 27 वर्साचो भुरगो खंय तरी एजीन येयला म्हणून आवय बापायन म्हणलें काजार करुया की पेरंट्स आर सिनियर सिटीजन्स सपोर्ट जाय म्हणून आनी ताका चलो ना म्हणून. सो ताजी सोयरी केली. कोणी तरी साबियो दिमेलो म्हणटा तो मॅच मेकर आसा. बॉम्बे खंय ताका कितें तरी 15,000 17,000 दिवप पडटा. मॅच मेकिंग करता. चेडूं बरें म्हूण सांगलें उलोवप जालें आनी ते चेडवाचें नांव जावन आसा वेलेन्सिया फेर्नांडीस. ती चोवली जावन आसा काकोडे मरे सावड्डे हांगा काकोडे म्हणटा थंयचे. ती खंय 3 जाण चल्यो. हें मोदलें वेलेन्सिया फेर्नांडीस म्हणटा ते. बापूय खंय सावड्डे थंय नुस्तें विकता. आवय खंय बॉम्बे आसता कामाक आनी हेय वेलेन्सिया खंय बॉम्बेच खंयचे तरी सेल्स गर्ल म्हणून कामाक आसता. आतां सोयरीक जाली ऑगस्टान आयले चेडूं उलयलें सगळें केलें. डिसंट आशिल्लें खंय बरें डिसंट उलयताले ज्यूस पिताले सगळे बरे भाशेन आशिल्ले खंय. पूण गरीब सारकें गरीब. हेणी सांगलें की तूं पयशा टेन्शन घेनाका आपूण सगळें करतले. सगळें करता म्हूण सांगली. कोर्ट मॅरेज केली. बरे भाशेन उलयताले हांसतालीं भिसतालीं सगळें भोंवतालीं बाजरां बीन सगळें करतालीं. जेयलां बिलां सगळें. आतां खंय अचानक 7 दीस जाताय म्हणल्यार खंय तेका नेरवां चाळोवनी कितें इश्ट केलें तें खबर ना. काजरा कोर्स केला खंय तेणी. फादर आल्बनान काजरा कोर्स केला आनी फादर आल्बन सदांच सांगता कितें प्रॉब्लम आसलेल्यारू आतां म्हणय काजार जाय न्ही. इट्स अ सॅक्रमेंट म्हूण. इट्स अ सॅक्रमेंट. आतां कितें आहा जाल्यार मोडलें बरें म्हूण. काजार केलें देस्पेस केलो सगळें नाचलीं हायलीं लोक पीन गेलीं आनी आतां जालो फुस. आय डोंट नो वॉट इज कम ऑन द गर्ल्स टुडे. कित्याक तें सांगता काजरा पयलीं 2 दीस कोण तरी एक फैजल म्हणटा चेड्याक घेवन येयलें बॉम्बेचो. पण फैजल म्हणटा चेड्याक घेवन येयलें खंय सगळें चेंज खंय केलें. तो काजरा म्हूण येयलो. तेंगे खंय कितें शी वॉज व्हेरी अटॅच टू हिम. हेका खंय कुशीन बसयतालें तेका लागीं घेवन बसतालें. जेवणाक दिवून गेल्या खंय एक सारकें केर्लेस करप म्हूण कितें तरी जालें. तेगे पांय ते कितें म्हणली तरी चूड दुखू पडलो खंय. ते फैजला कितें म्हूण चलो आनी चूड दुखू पडलो. आनी मागीर खंय हेणें अंडरस्टँड केलें आसूं बाबे फ्रेंड आसतो म्हूण समजून घेवन काबार केलें. दॅट इज नॉट द ओन्ली थिंग. रोस आसलो खंय रोस आमगे क्रिस्तांव कितें आसता कल्चर. काजरा पयलीं हिंदूज हळदी लायता तेका आमगे रोस आसता. रोसांक फाल्यां की आपणाक DJ जाय. रोसांक फाल्यां म्हणजे DJ जाय कॅमेरामॅन जाय. हेणी बाबड्यान सगळें खंय हेणी बाबड्यान बांदलें. हेणी बाबड्यान हे उलोवपा देखून हें जाता. हेणी खंय कितें आशिल्लें नाशिल्लें काडलें खंय 10,000 काडले आनी दिली खंय DJ देखून ताका दिलो. आपली रोसां म्हणटा DJ करुना. आपली रोसां म्हणटा कॅमेरामॅन करुना. ताका हॅप्पी जावली म्हणून खंय DJ कॅमेरामॅन तेका जाय तें जेवण कर म्हणलें. काजरा देखून देस्पेस तेणी केलें खंय. काजरा देखून देस्पेस तेणी केलें खंय सगळं टू द पार्लर टू एवरीथींग. बट इट सिम्स काजराक जेन्ना खंय इगोर्जीत भितर सरता तेन्ना स्टार्ट जालें खंय. शी वॉज व्हेरी सॅड. ताजें तोंड खंय शी वॉज व्हेरी क्लमसी. हें न्ही रे बेजार आसलें. हेणी म्हणलें आगोत तूं आगो तूं ओके कितें आहा मातशें हा बरो दीस मातशें हें कर. म्हाका म्हणून लागलें ना गायज म्हाका टच करनाका कॅमेरामॅन आसा किसींग येनाका पूण तरी पूण कॅमेरामॅनान हें केलें. आयकाय आतां कितें जालें इगोर्जी भितर सरता तेन्ना तेणें सांगलें खंय आगो मातशें स्मायल दी. सोयरी नाही लोक पळयताय तुगे तोंडाचेर स्मायल ना. तेणी कितें केलें तें म्हणपालें खंय तूं म्हाका इरार करनाका. तूं म्हाका इरार करत जाल्यार हांव हिंगा काजार हें वचोन सोडटालें आनी वयतालें. काजारू मोडटालें. हो बाळ भिलो खंय. मागीर काजराक हॉलांत खंयच्या हॉलांत गेलें तुमी काजार कंट्री जोरांत थंय 18 तारखेक ते काजार आसलें. आतां पळय ना 2 दीस पयलीं कंट्री जोरांत काजार आसलें खंय. काजार जाता म्हणल्यार खंय ते एटेन्शन चड त्या चेड्याक दिवपा लागलीं आनी केलेस. आमी एगोज दिसा घरा येताय न्हू बेसांव घेवपाक. तेदोन कितें काय म्हणल्यार आमचे 2 सोफा आहाय. एक रायट सायडीन एक लेफ्ट सायडीन आहा. रायट सायडीन तो फायजान बसून आसलो. हें गेला आनी ते फायजाना फुडले सायडीन बसला आनी हांव लेफ्ट सायडीन जो सोफा आसलो त्या सोफाचेर हांव बसला. ना म्हणून सायडीन एक देखून बसलो ना म्हाका उलयला देखून तांकां टायम हें करता. सो द थिंग इज कितें मागीर काजार जालें. आमी मागीर घराक वयताय. ब्रायड एंड द ग्रूम इज कॉल्ड यू नो गुवागेर वयताय ब्लेसिंग एक प्रेयर करपाक. थिंग देखून ते चेड्या बारी सोफार बसलां आनी गो
आतां साक्रामेंट जुळोवन येयलो जाल्यार गोवा खंय सेपरेट सोफाचेर बसयला तें नांव येता सो दीस वॉज गोईंग ऑन बट ही डीड नॉट इतले फ्रेंड म्हूण समलो आनी हे सोडली मी बायल न्ही आपणाय म्हूण हॉलांत देखून तेणी खंय तें कंडिशन दवरलें ते आमचे कितें आसता इट इज सॉर्ट ऑफ एक लास्ट सेट आसता तेन्ना व्हंकल न्हवऱ्याक लागीं हाडटात the groom is accompanied by all the girls and the bride is accompanied by all the boys who are there in the hall and ताका हाडटा आनी किसिंग आसता एक किस सीन आसता तो देखून ताका तेणी कंडिशन घालली तो ते करप ना बँडा सांग ते केले जाल्यार आपूण हिंगा हॉल सोडून वयतले लॉजींग घातो म्हण तुमकां काजार नाकून तें सगळें बरें जालें राती खंय न्हिदपा टायमार खंय तो बेडरुमांत आशिल्लो ते खंय बसला अशें सो हेणी म्हणलें हेजी कितें जालां हेणी म्हणलें कितें जालां वेलेन्सिया अशें कित्याक बसला तेन्ना खंय शेवटान ताका सांगता तू आपला रेप करपा ना तुजे कडेन सेक्स करपा ना आय एम नॉट इंटरेस्टेड हॅविंग सेक्स आय डोंट चिल्ड्रन आय डोंट वॉन्ट टू स्लीप विथ यू आय एम नॉट कम्फर्टेबल विथ यू तर म्हणल्यार आपूण कितें करूं तूं उठ हिंगाचो आनी तूं भायर वचोन न्हीद म्हूण त्या हुंय राती कोडे काजार जायन टायर्ड जालोलो ही इन हीज ओन हावस हॅड टू एकूच बेडरुमा फ्लॅट हुंय मम्मी डॅडी हुंय हॉलरुमान न्हिदताय डॅडी बरी वचोन हॉलरुमान न्हिदलो पेरंट्स गॉट डिस्टर्ब डॅड इन ब्रीफ सांगता नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही कॉल्स मी अप मॅडम अशें आपणाक जाला तुगे फोन नंबर म्हाका कोण दिला आपणा तू हाय वॉन्टेड युअर हेल्प हांवें म्हणलें राव आतां काजार मरे मे बी शी डिस्टर्ब काजार जातली चेडवां जाता आसतली न्ही आवयगे बीन उलो आसता आसतली मायगे बीन पासेंस घे आयज आपोणे मरे बरे भशेन वच आपोणे म्हणपाक आपूण वयता आपणा भिरान दिसता वचपा हांवें म्हणलें तूं पुलिसांक फकत एक एनसी दिव वच मागीर हो आपोणे गेल्यार आमी देड्या घेवन गेलो आपोणे हांव ते सेम डान्स हुंय हांव एक फोन मान सांगता खंय मम्मी 5 स्ट्रॉंग बियर फ्रिजींत घालून दवरा हय हय 5 बियर स्ट्रॉंग 5 स्ट्रॉंग बियर आपूण बरो आयज हें करपाक आनी हांगा बरें तेल कांडियो आनी एका सांगता तूं हांगा तेल कांडियो रे तुका दाखयता म्हणटा खंय आपणागे घराक व्हरून मागीर ते सगळें सोडलें हांवें म्हणलें कांय जावपा ना तूं कितें जालें म्हाका सांग आपोणें जालें हायलें पिलें सगळीं खंय रातचें एका सांगता खंय तूं म्हज्या मोऱ्या न्हिदपा ना तागे मामी चली बाबा बॅड बीन केल्यार तूं न्हिदाय सासमाय जालें ना एका सांगलें खंय तूं सकयल न्हीद नाल्यार तूं भायर न्हीद तूं न्हिदपा ना हो खंय ओगी बरो सकयल न्हिदलो हेगे फोनाचेर रिकॉर्डिंग बीन सगळें हांवें फोटो काडलो हांवें सकयल न्हिदलोलें आनी काळी हुंय आनी ही हुंय चेडू तेगे धाकली भयण आसा सारा मरे ते कितें पिता बियर बिस्की ओल्ड मॉम ती राती कोण तेगे पार्टी कंटिन्यू हुई माई पितून तेन्ना बरा चेडवाय पिताय मी आनी मागीर हो न्हिदलो सकाळी उठल्या सांगता आपूण आतां तुगे घराक येवपा ना आपणा तूं हॉटलार व्हर हॉटलार सोन आपूण फाल्यां बॉम्बे चल्ले आनी म्हणलें कितें मुगे मामी सांगपा नाका मामी कोणी करपा नाका आनी हॉटेल कित्याक यू आर नॉट स्लिपींग विथ मी यू आर नॉट टॉकिंग टू मी हॉटेल कित्याक घर आनी तुगे घरा आपूण येवपा ना तेन्ना मामी मागीर सांगलें आनी मामी देखो म्हणलें बरें हॉटेलान वयता जाल्यार एटलिस्ट एक 10 या 15 मिनट आमगे यो कितें तरी हा त्या रीत निवास सारकें जावपा जाय तें म्हणटा ना तें ना सो लिसन आपोणे जात्री न्ही आमी कितें आसता चेड्यांनी व्हंकले घेवन घराक येवपा जाय दॅट इज अ कस्टम दनपार जेवण आसता हे हॉटलां वयता आयकना म्हणून सांगली मायक तेगे मामीन सांगली नो प्रॉब्लम 10-15 मिनटां यो तेगे तोंडां आपूण कितें घाता आनी मागीर तूं वसय गेल्या मागीर ही येयली नाय म्हणून मामी डॅडी सिनियर सिटीजन हांवें म्हाका फोन मारलो आनी फाल्यां कितें करपाचें आमी तुमी गाडी घे तुमी मोटर घे आनी ते घराक वसय चोय ती हुंय पावल्या ती गेल्यार हुंय माय हुंय झगडपा येयली माय झगडपा येयली सुरी घेवन येयली एक मात म्हूण आनी हांव कॉलाचेर आय एम लिसनींग टू एवरीथींग ऑनेस्टली आय वॉज लिसनींग टू एवरीथींग सिनियर सिटीजन माय पाय थिंग गेल्या हुंय वेलेन्सियागे माय सुरी घेवन येयली आनी चेडवा फोन मारला आनी सांगलें हुंय हिचो गो हिंग पावले म्हूण चेड्याक आयकूं नाका तूं हे मायक मार म्हूण हेचो कितें कोताय ती वेलेन्सियान कितें केलें हो हुंय कोलवा हुंय हॉटेल हुंय तरी तेणें आपूण ऑनलायन बुकींग केलोलो तेजे बारा हुंय धाकले चेडवाकूय धाडलें ते साराक दोगांय हुंय हेजे बारा माय थिंग पावल म्हणल्यार हुंय एका मुट्यो मान हेजे पळय लिप्स तेगे वॉट फोडला वॉटर सुजला हेचे वॉट सुजला तें दाखय हेचे तेगे फोटा काड मान फाटल्यान मुठी मारले तेगे कॉलरा 2 वनाळा ही वॉज इन अ पथेटीक स्टेज तेगे दोनी मोबायल काडून गेले तेका मोबायल नाय तेगे किया गाडी तेजी ऑटोमॅटीक तेजी हे काडून गेला कितें रिमोट काडून गेला आनी मागीर एक मारता म्हणून हो भिलो हो कोलवा पावलो हो धांवलो हुंय गाडी स्टॉप करून धांवलो खंयच्या शेका ते उठून धांवलो ती हुंय पिताली बॉटली घेवन आसली हेजे हल्लो हेणी हुंय केला आनी हुंय शेका गेली शेका एक कोण आमी क्रिस्तांव एक भुरगो आसलो हुंय तेंच्यानी कांय भिनाका कोणा जाय तो फोन मार हेणी आपल्या आवयक फोन मारलो आवयन म्हाका फोन मारलो हांव आसले काजराक ते एडवीन म्हणटा तो आमचो नावेली ताच्या चलयेच्या वेलेरियन हॉलान आवय सांगता आपूण ताका हाडपा वयताय तो भिवन खंय थंय धांवन गेला ताका मारला मॅडम हॉलांत येवन ताका हांवें बसयला तेजे कडेन हांव एक वर थंय उलयन जात्री आतां कितें म्हणल्यारू वायट दिसता म्हणल्यारू राती तेजे आवय बापूय आसली तांकां हांवें सांगलें तुमी सुशेगाद घर वसाय फाल्यां आमी पुलीस स्टेशनार या ही हेगेली बायल जी आहा वेलेन्सिया फेर्नांडीस सावड्ड्याचें तेगे भयण सारा
ही दोगांय ती घराक वयताय बोंद्री हेंगे फ्लॅटा कडेन लिपून रावताय व गाडी मायक पायक सकयल काट म्हळ्यार गाडी ओपन कोताय तागे आवय केसां 2 उमटायन मारताय वॉट इज दीस आणि ऑन टॉप दे कम टू द पुलीस स्टेशन अँड गुड वी हॅड गिवन द कंप्लेन अर्लियर आणि मुझे सांगता की हांवें गाडी रिवर्स सांगान आणि तो आमकां मारपा आसलो म्हणून हे जे इतले कोता वॉट यू ऑल तुम्ही ताका मारलो हल्लो केलो वॉट यू ऑल वेंट फॉर आय डोंट नो वॉट इज मॅरेज आय डोंट नो वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा हांव सदां पळय आय सपोर्ट द गर्ल्स ऑल्सो वेन दे आर रॉंग हांव चेडवांक आवयक सुनाक सपोर्ट करता बट हियर आय एम सपोर्टिंग दीस बॉय इज अ इनोसंट 27-year-old बॉय हू डजंट इवन टू ड्रिंक पूण येत्रे ना ना कांय ना सॉफ्ट ड्रिंक ताका खंय तरी फोटोयला हांव सांगपाक सोदतां हे आमच्या गोंयकारांक न्ही सोयरीक बेरी कोताय न्ही सारखे बॅकग्रावंड चोयाय बॅकग्रावंड चोय ते चेडवागे बॅकग्रावंड चोय चेड्यागे बॅकग्रावंड चोय तांगे सगळें सोदून काडाय सोयरीक केली चेड ना अशें करून डेस्परेट जायना काय नाल्यार जायना तितलें बरें हे पळय एक फोनाक आयलो आतां पियाक आमी सांगून तांकां आपयलो 4:30 इज द मॅटर वी हॅव कॉल्ड आय डोंट केअर आय ओनली वॉन्ट तागे दोनी फोन दिवपाचे तागे दोनी फोन दिवपा जाय तागे गाडयेक डॅमेज केले ते तेणी पे करपा जाय आनी थर्ड म्हणटें वॉट एवर सेड एंड डन वी डोंट वॉन्ट दीस गर्ल ते आवयक मारला घोवाक पयलीं मारला आपणा घोव नाका म्हणटा आमगे सो भानगड नाकाय वी विल सी कित सोल्युशन येते बट देअर पेरंट्स हॅव टोल्ड वन थिंग जाणटो बापूय ते गेलो सिनियर सिटीजन रडटा भितर कॉम्पेन्सेशन तेंक दिवपाकूच जाय हेंकां सोडप ना खंयची बायल काजा जायन म्हणटा दुसऱ्या दिसा आपण बॉम्बे वयता खंयची बायल आपल्या गोवा सोडून दुसऱ्याक घेवन थिंग हे कोता बाटली घेवन तेगे गाडी फोडल्या बाटल्यो अजून गाडी आहाय एवरीथींग इज देर सो दीस जस्टीस म्हणटा चेडे मेळपा जाय कित्याक इज टू सिंपल पेरंट्स आर सिनियर सिटीजन अशें करून बोकडे कोना काय आनी हे जायत रॅकेट चलता चेडवांगेले पुलिसान दिकू सांगले तांकां ते चेडवागे तुमी बॅकग्रावंड मारले बॉम्बे कितें काम करता केसो काम करता वयल्यान ते सांगता 15,000 त्यो आपणा मेंटेनन्स दिवपा जाय 15,000 ती म्हाका म्हयन्या हूंय म्हणजे अकाउंटाक घालपा जाय इतलें तूं सांबाळ सो शी आय थिंक दीस इज समथींग टू एक्सटॉर्ट एंड एक्सट्रॅक्ट which we are doing. NC केलो हा 352 section 324 लायलो and 2 but I feel physical assault केलो it is attempt to murder it is extortion case so we will see now what happens till then now तू कितें म्हणपा जाय ना म्हाका जाण तितले मातशें Justice जाय मॅडम हा